नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे या बुलेटिनात तुमका येवकार. हांव वर्षा आश्वेकर. सविस्तर खबरां आदी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. काँग्रेस फुडारी कितले ना म्हणून पक्षांतर्गत धुसफूस आसात. महत्वाचे निर्णय घेताना काँग्रेस फुडारी आपणाक घेनात विश्वासात. दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्याटेचो आरोप. कुटबॉन्ड जेटीर स्थगीत. दुसरे वर्सा पातळे कोलाराचे दुयेंस. आता मेरेन 13 जाणांक लागण. 1665 नुस्ते कामगारांचे केल्यात तपासणी. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत हेरां वांगडा युती विशीं योग्य वेळार घेतले निर्णय. युती खातीर पक्षांतर्गत एकमत गरजेचे सांगता दक्षिण गोंयचो खासदार विर्याटो फेर्नांडीस. गोंय राज्य फलोत्पादन महामंडळान कर्नाटकांतल्यान आयात केल्यात 25,000 नाल्ल. ना नुकसाण ना फायदो या तत्वाचेर 40 रुपयान करतले नाल्ल वांटप. मतांच्या चोरये खातीर सत्ताधारी भाजपाक वेंचणूक आयोगाचो साथ. दक्षिण गोंयचो खासदार विर्याटो फेर्नांडीसाचो गंभीर आरोप. महाराष्ट्रांतल्यान चोरी बिहारात सापडत म्हणून आणि कर्नाटकांतल्यान महाराष्ट्राचे मास येवपा खातीर सपाटचो गोंयचो पडटलो परिणाम. आता खबरो विस्तारान. मतांच्या चोरयेचे प्रकरण सद्याक देशभरात गाजत आसा. मतांच्या चोरयो फाटल्यान सत्ताधारी भाजपाचो हात आशिल्ल्याचो आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार विर्याटो फेर्नांडीसान केला. मतांच्या चोरये खातीर वेंचणूक आयोगात भाजपा कडेन हात मेळिल्ल्याचो गंभीर आरोपूय विर्याटो फेर्नांडीसान गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड कार्यावळीत उलयतना सांगले. महाराष्ट्रात मतांची चोरी जाल्या. मतदार वळेरेंत 5 वर्सांनी जितली नांवां आयिल्लीं तितलीच 5 म्हयन्यांनी ऍड जाली. हें कशें शक्य आसा? आनी आतां महाराष्ट्रात जी मतांची चोरी केल्ली ती बिहारात सापडत ह्या भंयान तुमी 69 लाख मतदारांची नांवां वळेरेंतल्यान रद्द केली काय कितें? असो प्रस्नूय विर्याटोन उप्रासला. पश्चिम बंगालातूय हेच करपाचो तांचो विचार आसा. तशेंच मध्य प्रदेश आनी हरियाणातूय भाजपान हेच केल्ल्याचो दावोय विर्याटोन केला. आयकात विर्याटोचें म्हणणें. महाराष्ट्राक पयशे जाले तेन्नाच आमकां कळून आयिल्लें जितली वोट्स ऍड केल्ली इन 5 मंथ्स वॉज मोर देन आख्ख्या 5 वर्सांनी मतां ऍड केल्ली पळय ती लास्ट 5 म्हयन्यांनी ऍड केल्ली. आय वॉज जस्ट थिंकिंग हे लोक 5 म्हयन्यांनी ऍड केल्ले ते खंयचे? आनी तुमी आतां बिहाराची कित्याक कॅन्सल करता? इज इट दॅट तुमकां भंय लागला? ही पळय सिक्रेट टीम काँग्रेसाची काम करताली लास्ट 6 म्हयन्यांक. खंय ना खंय सरकाराक भंय लागलो, इलेक्शन कमिशनाक भंय लागलो की बाबा आता महाराष्ट्राची ती पळय ऍड केल्यात ती मे बी बिहाराक मेवत. हांगाय आसा तांची नांवां. दिस इज माय थॉट प्रोसेस. मे बी त्या खातीर तुमी 69 लॅक्स मतां कॅन्सल केल्यात. वेस्ट बेंगॉलाक ते आतां करूंक सरता. एट मेनी प्लेसीस मध्य प्रदेश जावं हरियाणा जावं जे आमी पिड्ड्यार जाल्या. मध्य प्रदेश वी वर सपोज टू गेट एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. थंय जालें तशेंच. सो समवेर हें पळय तांणी कितें केलां इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी. इन द लॉंग रन जेन्ना विश्वासघात म्हूण लोकांक जेन्ना कळटा सरकारान केलो. कित्याक आयज इलेक्शन कमिशन आपणाक स्वता डिफेंड करच्या सुवातेर ते धमकी दितात. तुम्ही एफिडेविट फायल करा नाल्यार यू वील टेक एक्शन. आनी बीजेपी इज जम्पिंग टू दॅट डिफेन्स. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. वेळूस वाठारांतली सीता पालकर हिच्या घराची सारकीच बिकट परिस्थिती आसा. पावसान सगळ्या घराक गळटी लागल्या. कांय दिसा पयलीं ह्या घराची वणट कोसळ्ळी. व्हडलो चलो जो आसा तो कोरोनान ताका मरण आयलें. जाल्यार धाकल्या चल्याक मानसीक दुयेंस आसा. घर केन्नाय मोडपाक शकता. घर दुरुस्ती करतले जाल्यार कोणाचोच आदार ना. पळयात पुराय बातमी. ही वेळूस वाठारांतली सीता पालकार. तिच्या घराची सामकी अवतिकाय जाल्या. पावसा लागून सगळे घर गळटा. तशेंच कांय दीस पयलीं घराची वणट कोसळिल्ली.
वनात कोसळिल्ल्या घरांनूच ती आपल्या मानसीक दुयेंस आशिल्ल्या चल्या वांगडा रावता. हेच घर दुरुस्त करतले जाल्यार तिचे कडेन पयशे ना. कोविड महामारी वेळार तिच्या व्हडल्या चल्याक मरण आयिल्ले, देखून आतां घरात जोडपी कोणूच ना. गृह आदाराचे पयशे मेळटा ताचेर ती आपलो म्हयनो घालयता. म्हाका आदार कोणाचो ना. एक म्हणजे 15 भुरगं आसात, ती नात्र आहा, कितें बघू काय कितें बघू. ह्या घराची मदत कोण करतलो, कोणी म्हाका दिले तर आदार. ही तुमची भिंत केन्ना पडली? जालें म्हयनो न्हू गो. म्हणजे तुमची आता भिंत हे म्हयनो जालो पूण अजूनही कोणीच तुझे हे करू ना. हें कोणाक म्हणकच ना. तेका म्हटलें न्हू, म्हाका तेका गेले आनी म्हटलें म्हाका मरतून पारो पडले जाल्यार काही पडलें तेन्ना म्हाका तूं उडून काडून येतलो. तेन्ना म्हणजे बाबा घर बघ म्हण तेका थंय धा फावट सांगलें मी काय करूं. मी सोडून दिलें आतां पडो जाल्यार म्हणजे तू हांगासर कोणाकच सांगू ना घर पडला म्हणून. घर पडलं म्हणून लोकांक सांगून लोक तुका काय करतले. लोक हांगासर येऊन गेले सगळे पळोवन. हो बघून गेले म्हणून काय करतले. पडलें न्हू कोणी का म्हाका तुम्ही आता हे आता मोडल्या पळय त्याच घरान तुम्ही रावता. तेच घरान तूं असो आनी आता चोडो बरो नासता. अशें तेका आतां गुंजांक कसो म्हाका हाड म्हणटा तेन्ना म्हाका व्हरोंक जाय. मागीर चेड्याक बी मागीर कशी व्हरता तुमी? तशी गाडी बसीन प्रायवेट करून म्हाज्या कडेन गाडी करून व्हरोंक जाय. तुका आता 2000 रुपया मेळटा. म्हाज्या घराचो तीर्मान आसलो. चवथीक थोडेच दीस उरला. घराची स्थिती पळयल्यार घर केन्नाय मोडू शकता. ह्या घरात चवथ कशी मनयतली अशी खंत तिका सतयता. देखून सरकारान कितें तरी मदत करची अशी मागणी सीता पालकरान केला. म्हणजे आता गणपतीक म्हाजें हें मूळ घर न्हू, ह्या घरान पुजतलो. म्हणजे ह्या गणपतीक आता मोडलेल्या घरान कसो पुजतलो अशें तुका? अशें म्हाका जाणा आतां म्हाज्या बोटीनच्या घाटी पूण म्हाज्या पोटान ती कितें जीवन वचाचो फका फका जाय. कुडी म्हूण कांयच ना ही कुडी फुकट लागला म्हणजे अशें रावता. तुमी आमकां झीर करून त्या घरान रावता. सुमार करून रावतच नाका. दारां ना काय ना मातीसां काय त्या घरान ना. अशी म्हाजी परिस्थिती तेंच्यांनी करूं आतां तेंच्यांनी बरी जाली ती घरा मालो. म्हाज्या पदरा कोणूच ना न्हू. कशें न्ही बांदूं आतां मरो जाल्यार उरो म्हणून ताका लास्ट हें सांगलेलें आमी. आमी सध्या वाळपी नगरपालिका प्रभाग 1 आसा आणि आमच्या फाटल्यान जे घर आसा हे वेळूस हांगातले सीतारामा पालकर यांचे आसा आणि कांय दिसा पयलीं त्यांच्या घराची ही भिंत आसा ही पडलेली आसा आणि तेतूर जे नळे आसा तशेंच इतर जे पत्रे आसा हे सगळे फुटलेले आसा. हे घर आसा हे जुने आसा आणि ह्या घराची खूब दीस जाले त्याची डागडुजी दुरुस्ती करूं ना. तेका लागून घराची जी दयनीय अवस्था आसा आणि फूल घर आसा हे मातयेचें आसा. आणि मेन म्हणटा ते ही महिला आसा ही गरीब आसा आणि तेजो एक चलो आसा तो दुयेंसीर आसा आणि तांकां तेजेर उपचार सुरू आसा. आणि अशा परिस्थितीन ही महिला ह्या मोडक्या घरान रावता. तिच्या जिवाक सुद्दां धोको आसा. तिजें म्हणणें अशें आसा की खूब जाणांक सांगलें तिणें की आपलें घर पडलां पूण आजुनूय कोणीच ताका मदत केलेली ना. तेका लागून आतां तिणी कोण लोकांक सांगपाचेंच बंद केलेलें आसा. लोक येता पळयता आनी वयता पूण आजुनूय कोणीच ताका मदत करूं ना. आतां थोड्या दिसांनी चवथ येतली आनी अशा परिस्थितीत ती गणपती कशी पुजतली? वेळसाच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. येता त्या 2027च्या विधानसभे वेंचणुकेत काँग्रेस हेर पक्षा वांगडा खास करून रेव्होल्युशनरी गोवन्सा वांगडा युती करतले काय ना हो निर्णय योग्य वेळार घेतले. पूण महत्वाची गजाल म्हणल्यार गोंयचे काँग्रेसीचे फुडारी एकठांय येवन हो निर्णय घेतले अशें दक्षिण गोंयचे काँग्रेसीचे खासदार विरयाटो फेर्नांडीस हाणें सांगलें. विधानसभा वेंचणूक जिखतले जाल्यार काँग्रेसीक युती शिवाय पर्याय ना. युती जातली जाल्यार काँग्रेस खंयच्या पक्षाक बरोबर घेवन वयतली असो प्रस्न गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी सडेतोड कार्यावळीत दक्षिण गोंय काँग्रेसीचो खासदार विरयाटो फर्नांडीसाक विचारिल्लो. ह्या प्रस्नाक विरयाटो फर्नांडीसान नेमकी कितें जाप दिली ती आयकात. गोंयान भितर हे ज्यो पळय रिजनल पार्टी आहात तातूंत भितर हांव आम आदमी पार्टी धरतां, रेव्होल्युशनरी गोवन्सूय धरतां, गोवा फॉरवर्डूय धरतां. अशें दिसता एसेंब्ली जे पळय कितें आतां ताणें एक स्ट्रॅटेजी केल्ली युरी आलेमामान त्या प्रमाण तो आतां मातसो क्लोजूय जाला रेव्होल्युशनरी गोवन्साक. सो तुका दिसता रेव्होल्युशनरी गोवन्सूय तुमचे जर 2027 जे इलेक्शन जातलें तातूंत भितर रेव्होल्युशनरी गोवन्स जर ते लागीं येतात म्हाका दिसता इट वील बी अ कलेक्टीव डिसिजन ऑफ म्हाका दिसता स्टेट लिडरशीप. ओके. बिकॉज एक डिसिजन घेवच्या पयलीं पार्टयेचो फायदो पळोवंक उपकारना आमी गोंयचो फायदो पळोवंक. सामकें. सद्या गोंयचेर पळय अत्याचार जाल्लो आहा, डॅमेज जाल्ली आसा, जमनी विकल्यो आमच्यो, असले कायदे सो हाडून तुमी
एक दोन स्टेप्स फाटल्यान वचपाक तयार आहात टू विन द इलेक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा. येस Yes. इन्स्टेड ऑफ गे सो आणि तुम्ही हायकमांडाक तुम्ही कन्विन्स कर, कारण ऑलरेडी ऑपोजिशन लिडर तुमचो पळय युरी आरेमो, ही हॅज ऑलरेडी सेड दिस इन इंटरव्यू, वी आर रेडी टू हॅव ए सीट शेअरिंग अरेंजमेंट विथ रेव्होल्युशनरी गव्हर्नमेंट. सध्या दिस इज हिज व्ह्यूज Yes. बट कलेक्टिव्ह डिसिजन आसपाक जाय. कलेक्टिव्ह म्हळ्यार कोण कोण येतले भितर? स्टेट लिडरशिप. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत नाल्लाची दर वाडत आसा. देखून चवथीच्या दिसांनी लोकांची सोय जावची म्हणून गोंय राज्य फलोत्पादन महामंडळाच्या कर्नाटकांतल्यान 25,000 नाल्ल आयात केल्यात. ना फायदो ना नुकसाण ह्या तत्वाचेर 40 रुपया मेरेन हो नाल्ल विकतले. महामंडळाच्या दुकानांनी हे नाल्ल लोकां खातीर उपलब्ध करून दवरतले म्हणून फलोत्पादन महामंडळाचो अध्यक्ष प्रेमीन शेट हांणी म्हायती दिली. गोंयांत सध्या नाल्लाचे दर तेंगशेर पावल्यात. नाल्ल म्हारग जाल्ल्यान लोकांक ते परवडना. सध्या मार्केटात 50 ते 70 रुपया असो नाल्लाचो दर आसा. देखून गोंयकारांची सोय करपा खातीर गोंय राज्य फलोत्पादन महामंडळान कर्नाटकांतल्यान 25,000 जम्बो आकाराचे नाल्ल आयात केल्यात. फलोत्पादन महामंडळाची जी 1,250 दुकानां आसात थंय हे नाल्ल विकपाक दवरतले अशें महामंडळाचो अध्यक्ष प्रेमीन शेट हांणी सांगलें. चवथीच्या दिसांनी लोकांची सोय जावची म्हूण नाल्लाची पुरवण करपाचो निर्णय घेतला. महामंडळाच्या दुकानांक नाल्लाचो दर 40 रुपया वेल्यान 45 रुपया मेरेनूच वाडोवपाक मेळटलो. ना फायदो ना लुकसाण ह्या तत्वाचेर हे नाल्ल विकतले अशें प्रेमीन शेट हांणी सांगलें. गोंयांत नाल्लाची लागवड खूब कमी जाल्ली आसा, पिकावळ खूब कमी जाल्ली आसा. ताका लागून आमी हे निर्णय घेतलेलो आसा आनी गोंयच्या लोकांक जी बरी सोय जावची हेज्या उद्देशान आज आमी हे डिसिजन घेवन आमी हो राज्यांसून नाल्ल आमी आयात केल्लो आसा आनी तो आमी फाल्यां हेजी विक्री करतली. आतां हो विक्री करपाचो जो प्रोसिजर आसा, आमचे जे 1250 जे आउटलेट आसा त्या आउटलेटाचेर आमी नाल्ल दितले आनी जसो आमकां नाल्ल हो पडला म्हणजे जसो आमकां लँडेड रेट पडलेली आसा त्याच रेटीन आमी तो गिरायका पर्यंत आमी पावोवपाचो प्रयत्न करतले. जेन्ना आउटलेटाचेर वयतलो तेन्ना आउटलेटवालो आपले थोडेशे मार्जीन दवरून हो नाल्ल आसा तो लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतले. तशें त्याच पद्दतीन आमचे जे मोबायल व्हॅन आसता जी आमची ग्रोसरी सप्लाय करता वेगवेगळ्या गांवांनी त्या व्हॅनाचेर सुद्दां हो नाल्ल आसा जो आमी लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतले. जे फाल्यांच्यान आमचो हो सेल सुरू जातलो आनी गणेश चतुर्थी पर्यंत किंवा जे 11 दीस गणपती आसता तितपर्यंत हेजो तुटवडो जावचो न्हू ही काळजी घेवन आमी जे बाकीचे आनीक फर्दर जे रिक्रुटमेंट आसतले ते बी करपाचो आमी प्रयत्न करतले. हो जो नाल्ल जो आसा आमकां 40 रुपयांनी पडलेलो आसा हो नाल्ल. वो 40 रुपयांनीच आमी तो लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतले. फक्त जे आमचे वेंडर्स आसतले म्हणजे जे गाडेवाले आसतले आमचे तांकां तेंच्या कडेन दिल्या नंतर तांकां मॅक्झिमम तेंच्यांनी तो 45 रुपयांनी परत विकपाक जाय. आतां ह्याच नाल्लाची जर आमी किंमत पळयली मार्केटान जाल्यार 55 ते 60 रुपया इतली ह्याची रेट आसा. आमकां जसो आयज पडलेलो आसा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक जसो पडलेलो आसा त्याच पद्दतीन हो नाल्ल आमी गिरायका पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर. कुटबन जेटीचेर येवपी बिगर गोंयकार कामगारांची बाळ्ळी भलायकी केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांनी भलायकी तपासणी केली. आतां मेरेन 1,665 कर्मचाऱ्यांची भलायकी तपासणी करून जाल्ली आसा. ह्या पयलीं 6 कॉलेराचे दुयेंती मेळिल्ले. आतां हो आंकडो 13चेर पावला. तशेंच कुडबोना जेटीचेर बेकायदेशीर दवरिल्ले ज्यो बोटी आसा त्यो बेगिनाच बेगीन 30 दिसां भितर तांच्यांनी काडच्यो. 30 दिसां भितर हे काडूंक ना जाल्यार 1 लाख रुपयाचो दंड दितले अशी शिटकावणी तांच्यांनी ह्या वेळार सांगली.
fact, they're taking a proper history. So we have got few patients on arrival only they've come with diarrhea. So till now we've tested, I think, 1,655 till yesterday. These many crew members have been tested, and around 13 cases of diarrhea have been detected, and treatment is being given then and there. If we had only one who was mildly dehydrated, who was sent to PHC Bali, but soon he was also fine. But till now, and what we are instructing the boat owners is to keep them under isolation. That is most important, to isolate them. Okay, and once they're fine, only then they can join back. And the treatment is being given to them over here itself. For us, the sanitation part, there are two parts. Regarding the sanitation part, it's a toilet and they should be using soap. So we'll be given clear instructions to the boat owners. Please tell your crew members to use soap for hand washing. Okay, before, after using the toilet, before eating any food, and bring boiled water, because everybody has gone through it last year, so they know what instructions are there, but it needs to be followed. That is most important. There, the only thing we can tackle is by proper hand washing and then drinking boiled water. Because with the facilities that they have, I think this is the only thing that we can advise them. That I think you all will have to discuss with fisheries. We cannot give, because the fisheries, I think they have their comments on that, how they're going to get it done. We have water pump आसा हांगा आनी आमी रेगुलरली इवनिंग आनी मॉर्निंग फ्लशिंग करता ऑफ द ऑक्सिजन शेड आनी जेटी आनी प्लस आमचे रेगुलर क्लिनिंग ड्रायव आसता अलॉंग वीथ द हेल्थ ऑफिशियल्स वीथ द सरपंच थंयसर आमी फ्लशिंग करता पंपांनी ती आमी ते इंडिविज्युअल ओनराक मागीर आमी नोटीस इश्यू करतले आनी आमचे कितें एक्शन आसा तें आमी डिपार्टमेंट घेतलेले येस बट नाव वॉट इज हॅपन वी आर टेस्टेड ऑन ऑल द डिजीज so some boats are not identified so that we will see what we have to do but we will give the directions to the listing and we will find them so that penalty fine we will put for it one year if they don't remove within 13 days so that fine will be there circular and actually circular administrative bill is taken for that but if within 30 days if they don't then they will be fining them taking the fine. आम्ही खूप डिस्कशन केलें टॉयलेट्स जो इन्स्टॉल केले लास्ट टायम त्यो फंक्शनल आसा ते चेक केले नवीन जेटी आनी मुखाल्ले कितें इंस्ट्रक्शन आसा ते आमी इशू करतले आतां म्हाका कळ्ळें की ते सेप्टीक टँक बरोबर ना म्हणून पूण डायरेक्शन दिता हांव तांकां सो कोण कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा ते तिका बेगीन ते करून वयता हॉटेल लेगीत आसा तेंची कितें तरी आसा हें आसा लायटनेस आसा हांव करता डायरेक्शन दिता कलेक्टर कडेन उलोवन हांव विल चेक आनी हांव विल लायक तेंच्यांनी ऑलमोस्ट 200 केसीस हे केल्ल्यो स्क्रिनींग केल्यो तेरा कितें 1600 केसीस डिटेक्ट हे केल्ल्यो स्क्रिनींग केल्ल्यो ओन्ली हार्डली 15 केसीस डिटेक्ट जाले 13 हॅव बीन डिटेक्टेड सो काँग्रेसीमदी पक्षांतर्गत धुसफूस आशिल्ल्याचे जायते फावट कानार पडटा हो विशय जायते फावट चर्चेक लेगीत आयला पूण काँग्रेस फुडाऱ्यांनी जाहीरपणान तशें केन्नाच दाखोवन दिवंक ना पूण आतां जर पळयलें जाल्यार पूण दक्षिण गोंयचे खासदार विरियाटो फेर्नांडीसान केल्ल्या स्टेटमेंटा वयल्यान काँग्रेसी मदीं धुसफूस आशिल्ल्याचे दिसून येता काँग्रेसी मदीं नेमकें चल्लां तरी कितें खासदार विरियाटोन नेमकें स्टेटमेंट केलां तरी कितें पळयात पुराय बातमी काँग्रेसीचे 8 आमदार जेन्ना भाजपात गेले तेन्नाच्यान काँग्रेसी मदीं सगळेच आलबेल सुरू आशिल्ल्याचे दिसून आयले मात काँग्रेसीच्या आमदार वा फुडाऱ्यांनी जाहीरपणान ते केन्नाच उलोवन दाखोवंक ना पूण काँग्रेसीच्या अंतर्गत राजकारणाचेर दक्षिण गोंयचो खासदार विरियाटो फर्नांडीसान एक म्हत्वाचे स्टेटमेंट केला गोंयांतले काँग्रेसीचे फुडारी म्हत्वाच्या निर्णया वेळार आपल्याक विश्वासातूच घेनात म्हूण खासदार विरियाटो फर्नांडीस सांगता गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक कार्यावळीत विरियाटो उलयतालो ऐकात ताचे म्हणणे I have not been part of the decision making, to be very honest. Okay. I'll be on camera. Okay. Why? They have never consulted you? म्हाका दिसता हें म्हाका केन्ना कन्सिडर करूंक ना Oh. सो दॅट्स वाय आय एम म्हणजे स्वता इंडिपेंडंट हें दिलां दॅट इट हॅज टू बी अ कलेक्टिव्ह डिसिजन वीच वील बी कन्वेड टू द सेंट्रल लिडरशीप आनी म्हाका दिसता सेंट्रल लिडरशीप वील ऑल्सो सी इन द लार्जर इंट्रस्ट एक गोंया प्रायमरी इंट्रस्ट ऑफ गोवा एंड सेकंडली interest of the country also because every state and every party how they will contribute to the larger good of the country. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही 15 दिसांचे विधानसभे उपरांत मंत्रिमंडळ फेरबदलाचे वारे व्हांवपाक लागला मंत्रिमंडळ फेरबदलाचे फाटभुंयेचेर भाजप प्रदेशा अध्यक्ष दामू नायक आनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत दिल्ली दौऱ्याक गेल्ले पळयात पुराय बातमी आयज फाल्यां करीत आतां 1.5 वर्स जाले तरी मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा सुरूच आसा
मात प्रत्यक्षात काय मंत्रिमंडळात फेरबदल जाल्ले दिश्टी पडना. अधिवेशना उपरांत मंत्रिमंडळात फेरबदल जातलो अशें प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगिल्ले. गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतलो काडून उडयले उपरांत मंत्रिमंडळात एक जागा खाली जाल्या. गोविंदाक दिल्ले मंत्रीपद आपल्या पदरात पाडून घेवपा खातीर सभापती रमेश तवडकार तयार आसा. तवडकारा बराबरच कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो, मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार आनी मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत मंत्रीपद मेळोवपा खातीर धोपराक बाशिंग बांदून तयार आसा. दुसरे वटेन पर्यावरण मंत्री आलेख सिकेराची भलायकी सामकी ना. ताका लागून ताचे मंत्रीपद घडये वचूं येता. सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण चवथीच्या मुहूर्ता पयलीं मंत्रिमंडळाचो मुहूर्त निश्चित जातलोसो दिसता. होच विशय घेवन प्रदेशाध्यक्ष दामून दिल्लीत वचून राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांची भेट घेतली. दुसरे वटेन आसाम दौऱ्याचेर आशिल्लो मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत भायले भायर दिल्ली गेला. आता मंत्रिमंडळ फेरबदलाचो मुहूर्त केन्ना काडटात हें ते दोगूय गोंया आयले बराबर कळटले. जून महिन्यात गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान काडले उपरांत नवो मंत्री गोविंद गावडेच्या जाग्यार कोण येतलो, तशेंच अलेक्स सिक्वेरा जो मंत्री आसा तो मंत्री तेजी भलायकी सारकी नाशिल्ल्यान तेजे जाग्यार सुद्दां नवो मंत्री येवपाची शक्यता आसा अशें फाटल्या दिसांनी वारे चलताले. सो हितून भितर मंत्रिमंडळान फेरबदल केन्ना जातलो हो जो प्रश्न आसा तो परत एकदा उप्रासलेलो. तशेंच तुम्ही जाणा आसतले फाटले 1.5 वर्स जाले मंत्रिमंडळान फेरबदल जातलो ही जी चर्चा आसा ती गोंयभर सुरू आसा. सो आतां ते फाटल्या दिसांनी अशें आयकूंक येयल्लें की विधानसभा अधिवेशन जें आसा तें अधिवेशन जावन खंय तरी मंत्रिमंडळान फेरबदल जावपाक शकता. तेच बरोबर जो काणकोणचो आमदार जो सभापती रमेश तावडकर जो आसा तेका मंत्रीपद मेळटलें हेंवूय सगळें चर्चेन आशिल्लें. आनी त्याच बरोबर दिगंबर कामत, मायकल लोबो, संकल्प आमोणकर हेंचीय नांवां खंय तरी मंत्रीपद मेळपाची शक्यता आसा अशी तेंचीय नांवां येतालीं. पूण जेन्ना सभापतीचो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना सभापतीक रिजायन घालपाक लागून अशी आवाज येयलो की विधानसभा अधिवेशन सोंपता लास्ट 2 दिसांक असो आवाज येवपाक लागलो की सभापती रमेश तावडकर जो आसा तो सभापतीचो राजिनामो दितलो कित्याक ताका मंत्री करपाचे आसात. पूण सभापतीचो राजिनामो जो रमेश तावडकर आसा तेणी तेन्ना दिवना. पूण आतां तो राजिनामो केन्ना दितलो असोय प्रश्न उप्रासता. आनी त्याच बरोबर हे जे मंत्रिमंडळान जे फेरबदल जावपाचे आसा तितून भितर ही जी चर्चा आसा ती परत एकदा सुरू जाल्ली आसा. कित्याक काय म्हटल्यार काल मंगळाराक बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हो जो आसा तो बीजेपीचो जो सरचिटणीस BL संतोष हांकां मेळोन येयलो. हेंची वांगडा तेणी मिटींग घेतली. त्याच बरोबर आसामान आशिल्लो मुख्यमंत्री डायरेक्ट आसामांतल्यान भायले भायर दिल्ली गेल्लो आसा आनी दिल्ली तेंचे आयज जी एक मिटींग आसा ती मिटींग एक वरिश्ठ जो नेता आसा बीजेपीचो तेजे कडेन ही मिटींग जावपाची आसा अशी आमकां सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळिल्ली आसा. सो ह्यो ज्यो 2 मिटींग दिल्ली ज्यो जाल्ले आसात हितून खंय तरी परत एकदा मंत्रिमंडळान फेरबदल जावपाक शकता हे जे वारें आसा ते तयार जाल्लें आसा. आनी अशें सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळिल्ली आसा गोमंतक टीव्हीक की हे जे मंत्रिमंडळाचो जो फेरबदल आसा तो चवथीचे पयलीं जावपाक शकता. चवथीचे पयलीं मंत्रिमंडळान फेरबदल जावन हे जे नवे मंत्री जे गोंयांक मेळपाक शकता. सो हेकाच लागून ही मिटींग दिल्ली जाल्ली आसूं शकता. आतां हितून कितले पासून खरें आसा आनी कितें पासून जातलें हे जेन्ना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत असो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक जेन्ना गोंयांत पावतले तेन्ना तेंचे कडल्यान जे कितें उत्तर मेळटलें आनी कितें एक्झॅक्टली त्या मिटींगेक ह्यो ज्यो 2 मिटींगी आसात त्या मिटींगांनी कितें ठरलें कितें जावपाचें आसा हें तेंच्याच कडल्यान बरे पैकी कळटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. धोकादायक कोयर निर्माण करपी कंपन्यान त्या कोयराचो विलो करपा खातीर फोंडे हांगासर एनवोकॅरच्या पिसुल्ले वाठारांत आशिल्ल्या प्लांटा वांगडा करार करचो असो आदेश मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान संबंदीत कंपन्यांक दिला. कोयर गोंया भायर व्हरपाक दिवचे नात. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हाचेर कडक नजर दवरून आसतले अशें कोयर बेकायदेशीर रितीन डंप केल्यार खर कारवाय जातली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. Then it is a responsibility of the pollution control board. It is a responsibility of our director of the science and technology and waste management corporation. गोंयांतल्या एकूय हॅजार्डस वेस्ट तयार करपी कंपनीन तांचो हॅजार्डस वेस्ट जो आसा 100% फोंडा एनवोकॅर हेका धाडून दिवपाक जाय किंवा ते वचून कलेक्ट करतले. ताज्या खातीर कोणीच ह्यान फुडें ना आमी भायल्या कंपनी कडेन एग्रीमेंट केला आमी आमचो ट्रीट करता ना शक्य जावचें.
ती 100% पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ह्यान फुडें पर्सनली मॉनिटर करतले आनी तांच्यांनी आपलो हॅजार्डस वेस्ट जो आसा हो हांगासरूच दिवचो पडटलो. हांव बरेचशे फावटी पळयता म्हणजे आपल्याक कॉस्ट पडटा म्हणून खंय तरी रिक्षाकाराक हाडप आनी तो हॅजार्डस वेस्ट दिवप तूं पळयतो म्हणून वचून आनी तेंच्यांनी हाडून तो गांवांत खंय तरी आमच्या नाल्यांनी उडोवप, खंय तरी दोंगरांनी उडोवप, खंय तरी गांवांत वेस्ट उडोवप, जेणे करून गोंयचो एनवायरमेंट पिड्ड्यार जातलो. जेन्ना आमी आपूण कंपनी गोंयांत एस्टाब्लीश करता तेन्ना तांणी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची पडटली. थोडेशें कॉस्टली जाल्यार जाता, बट तो हॅजार्डस वेस्ट जो आसा हो तेणी स्ट्रिक्टली म्हणजे सायंटिफीक मॅथडीच फोंडा एनवोकेर हाडूनच तांच्यांनी दिवचो पडटलो. अदरवायज दे आर रेडी टू कलेक्ट फ्रॉम युअर कंपनी. म्हणून तांकां कॉपरेट करप हें गरजेचें आसा आनी ताकाच लागून तांच्यांनी जी फॅसिलिटीज तयार केल्या म्हणजे इट इज एन बाय लँडफील आसतले किंवा तांच्यांनी जे इन्सिनेटर मॅथडीत ते वेवस्थीत रित्या ट्रीट करतले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी JP नड्डा आनी गृहमंत्री अमित शहा हांची भेट घेतली. राज्यातल्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामां संबंधीत तशेंच राजकीय घडामोडींचेर चर्चा केली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. तशेंच गोंयकारांक परवडपाच्या दरात घरां उपलब्ध करून दिवपा खातीर सरकार सप्टेंबरांत म्हाजें घर योजनेचो शुभारंभ करतले. ह्या योजनेचो शुभारंभ करपा खातीर गृहमंत्री अमित शहा गोंयांत येतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. दिल्लीत वचून ज्येष्ठ फुडाऱ्यांची भेट घेतले उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयतालो. पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाजी आणि आमच्या होम मिनिस्टर अमित भाई शाह हांच्या मेळ्ळ्यात. राज्यातल्या वेगवेगळ्या विकासाचेर तांच्या कडेन चर्चा जाली, पॉलिटिकल गोश्टीचेरूय तांच्या कडेन चर्चा जाली. विशेष करून नड्डाजी एट प्रेझेंट देशाचे हेल्थ मिनिस्टर आसा. म्हणजे बांबोळे हांगासर 200 सीट आसा आनी 50 सीटाक एडिशनल प्रपोजल घातिल्लो. तो खूब दिसलो पेंडींग आशिल्लो आनी ताका सगळो तांच्या कडेन डिस्कस केलो. तांच्यांनी सांगलां की तो एक्सप्लेट करून ह्या वर्साक जाता काय कितें हें पळयता म्हटलां. म्हाजोय फोर्स आहा की ह्या वर्साक तें जावचें जेणे करून गोंयच्या एडिशनल 50 भुरग्यांक MBBSाक एडमिशन मेळटलें. दुसरी गजाल हांव मालादी होम मिनिस्टर हांच्या कडेन डिस्कशन केल्या उपरांत तांकां गोंयांत आमचें म्हजें घर आनी आमचे वेरियस गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आसा विच इज इन लायन विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. म्हणजे पर्वरी काउंटर आसलेलो, छत्रपती शिवाजी महाराज फोर्ट आसलेलो, अशे वेरियस प्रोजेक्ट जे आसा तांचो फावंडेशन स्टोन घालपा खातीर तांकां इन्वायट केलें. तांच्यांनी 10 सप्टेंबरचे दिवस सोंपल्या उपरांत 10 सप्टेंबराच्या उपरांत एक व्हडलो कार्यक्रम करून आनी त्या कार्यक्रमाचो फावंडेशन स्टोन आनी अशा पद्दतीन गोंयांत वेगवेगळ्या प्रोजेक्टाचो फावंडेशन स्टोन कामाची सुरवात. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव वर्षा आश्वेकर तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 युनिवर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉइन पारुल युनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. गोमंतक
प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजामेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय, कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र, संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती म्हायती मेळटा. तातूंत